आमची परिक्षा केन्ना जातली जाणा, सगळें बरें आसा तेन्ना न्हय, आमचेर आकांत येतलो. चिंतुया, फाल्यां आमच्या दुस्मनांनी आमकां धरून व्हेलें आनी म्हणलें, तूं जेजूचो शीस, तूं जेजूची शीस. आमच्या मदलीं कितलीं जाणां वय हांव जेजूची म्हणूंक तयार आसात. नाजाल्यार ते म्हणटले आमी तुजी तकली कापता. तेन्ना आमची परिक्षा जातली, आमी खरीं जेजूची वा जेजूची न्हय. हाका आमी तयार आसा. घडये जेजू खातीर जीव दिवचो प्रसंग आमचेर घडये येवचो ना, वा घडये येत सांगूं नजो. कित्याक दिसान दीस परिस्थिती बदलत आसा आनी आमी हे पेपरांनी वाचता क्रिस्तांव लोकांक कितले त्रास जातात, कितल्यो धमक्यो मेळटात, हे आमी टीव्हीचेर वा पत्रांचेर वाचून पळोवन जाणा. पूण दर दिसा जेजूक गोवाय दिवंक, जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जिवंक आमी तयार आसा. आमी जर तयार आसलीं, आमच्याच लोकां मदें कित्याक इतले वांटे फांटे? कित्याक म्हणून भाव भावाचेर कोंत्र आनी भयण भावाचेर कोंत्र, सगळीं दुस्पट वांटे फांटे आमच्या फामिलींत. हे कित्याक आमचें मन, आमचें काळीज सगळें आसा संवसारी वस्तूंचेर. ताका आमी चिडकून रावल्या, आमी विसरल्या आमी येताना कितेंच हाडलें ना आनी वेताना हे सगळें आमी कांयच व्हरूंक शकना. हे आमी विसरता देखून आमचें जिवीत इगर्जेंत एक. इगर्जेंत आमी सगळीं बागेवंत आनी इगर्जे भायर आमी देंवचार. अशें जावंक उपकारना. जें जिवीत आमी इगर्जेंत जियेता तें जिवीत इगर्जे भायर आमच्या घरांनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या गांवांनी जियोंक जेजू आमकां आज उलो मारता.